तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विस्वास मोगू सारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विस्वास मोगू सारता. मातेवाचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून सोर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक भुती, वो दोन आंगावली, वो वांडो, वो दांडो. कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नोगरांत वोगरांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुकेचो मनीस आसा तो विचार आनी थंयसरले भायर सोरोसोर तांगेर रावात. तांचे घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जायत जाल्यार, ते घरांतले वो नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोगरा परस सोदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसा ओदीक दिलाय मेळटली. देवाचें उतर हें.